देव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी तुमचे सगळे आसूं. हे आयच्या मिसान आमी खरेच भशेन मागुया. फ्रांसीस रोझारियो गोम्स हाच्या ओतम्या पासत आनी प्रिच्या बाबडेनो आयज इग्रोस मात भाग्योन जुआं दी ब्रेटो हाची परब संभ्रमता. हाची वळख आमी मागीर घेवची. पूण ह्या वेळार खरेच भशेन जाणा जावया तो रोग साक्षीदान आसलो म्हूण आपलें जिवीत तेणें देवाक भेटयलें आनी आपलें रोगत तेणें देवाक भेटोवन तो जेजूचो एक साक्षीदार जावंक पावलो. ही परब संभ्रमतना आमी आयज आनी ह्या मिसान आमी वांटो घेतना देवा मुखार आमची मागणी उबारया. खरेच भशेन आमकां देवान धीर आनी घोटाय दिवच्याक हें क्रिस्ती जिवीत आमी जियोच्याक दिसान दीस आगोड जायत वता. त्या क्रिस्ती जिविताचेर देवान आमच्या खरीत आशिर्वाद घालूंक आनी जे प्रयत्न आमी करता देवाच्या मोगान आमी जियोवपाक त्या प्रयत्न आमचे सगळे सुफल जावंक देवा लागीं मागुया. आनी तेच बरोबर आमच्यो खासगी सगल्यो गरजो आसा, मागणी आसा आमच्या फिरगजे खातीर, आमच्या गोंयच्या राज्या खातीर आनी आमच्या देशा खातीर खरीच भशेन ह्या मिसान मागुया. आनी सुरवातेक आमची पातकां वळखून घेवया आनी देवा लागीं आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया आनी म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां बाबा म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चलून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सुदांक वार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणू म्हजे खातीर सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपित्या देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पुदेदारा देवा बाप्पा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर बसत आमी तुका वाखणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुमिया देवा देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगातीन देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोरेस्परा सोमेस परजांच्या उजवाडा भाग्योन जुवां तुज्या रोग साक्षाक धिरान आनी निरंतर प्रयत्नान भारतीय लोकां मदें शुभ वर्तमान परगटूंक तुवें कृपा आनी बोल दिली. भावार्थ्या खातीर ताणें सोंसलें त्या मरणाचो उगडास काडून आयज आमी तुजे लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलून आमी जिणेन आनी उतरान आमच्या देशाच्या लोकांक खऱ्या भावार्थाची वळख दिवंक तुजी कृपा दी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्योंत पावलून करीत कारान बरयलेले पयले चिठीवेलें वाचप. भावा भयणांनो, सगळ्या मनशां सरी हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जालां. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बरोबर हांवूय जुदेव जालो आनी सुमती काल आसलेल्यांक जोडून घेवंक जरी हांवूय सुमती काल ना तरी सुमती काल आसलेल्या परी जालो
तशेंच सुमती विधी आसात ताका जोडून घेवंक जरी हांव देवाची सुमतीक विधेत ना आनी क्रिस्ताची सुमती काल आसा तरी सुमती विधेत आसलेल्या परी जालो वस्कोतकांक जोडून घेवंक वस्कोतकां बराबर हांवूय वस्कोत जालो आनी थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारून जोडून घेवंक हांव सगल्यांचो सगोड जालो आनी शुभ वर्तमानान म्हाका वांटो मेळ्ळा आनी शुभ वर्तमाना खातीर हांव हें सगळें कोत्तां देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें परतून म्हणया म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें तुका शेदोना येता सर्वेस्परा म्हाका कधीच फटोवंक दिवं नाका तूं पुरोनीक देखून म्हाका सोडय म्हाका निवार म्हाका चीत दिवन आयक म्हजें थारोवण कर आमचो जबाब म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें सर्वेस्पर म्हजें कळप जा म्हाका आसरो दी म्हजो किल्लो जाव म्हजो जीव राख तूं एकलोच म्हजें कळप म्हजो किल्लो तेवा म्हज्या नुस्त्याच्या हातांतलो म्हाका निवार जबाब म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें दुनिया तूं एकलोच म्हजो बरवासो म्हजे तोरणे पिराये तान तुजेरूच म्हजो विस्वास आनी जल्मांक तान तुजेरूच पातयेवन आयलां आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखतायस आमचो जबाब म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें म्हजें ओंठ तुजें बरेंपण परगडटलें दीसभर तुवें केल्ली सरवण गाजयतलो देवा म्हजे तोरणे पिराये तान तूं म्हाका शिकयत आयलाय अजून पर्यंत तुजे ओचोऱ्यांचें हांव आवरण करीत आसां जबाब म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें उदगाराक उबे रावया Sorvesperok soy soy Sorvesperok soy soy Sorvesperok soy soy Sorvesperok soy soy निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी सर्गेचें राज खरेंच तांचें Sorvesperok soy soy Sorvesperok soy soy Sorvesperok soy soy Sorvesperok soy soy सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवास मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सुम्या हेरोदियास नांवाचे आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली देखून त्याच हेरोदीन मनीस धाडून जुवांवांक धरलोलो आनी कोडे सांकळ्यो बांदून बोणकोणीन घाल्लो कारण जुवां हेरोदीक म्हणटालो तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरल्याय तें सारकें न्हय पूण हेरोदियासाच्या काळजान ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली पूण तिका तशें करूंक मेळ्ळो नासलें तो सात्वीक आनी धर्मंत मनीस म्हूण जाणा जावन हेरोद जुवांक भियेतालो आनी ताका राखतालो तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो आनी तरी खुशे मनान ताका कान दितालो बरी एक सोन सांपडली हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुंवरांक सोबावाद्यांक
आनी गालिलियाच्या व्हडा व्हडा मनशांक जेवण केलें. आनी तेच हेरोदियसाची धूव येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताची सांगाती जेवतल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलों. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशी तितलें दितलों. म्हजे राजवडकीचें अर्द जाल्यार देखून ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, स्थानदातार जुवाचें सीस माग. बेगीन बेगीन भितर येवन ताणें अशें सांगलें, स्नानदातार जुवाचें सीस एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय. आनी राजा दुखाबरीत जालो. पूण सोपुताक लागून आनी पावण्याचे भिडेक पडून चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खुशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुवाचें सीस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बोणकोणीन ताची गोमटी कातरली आनी शीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें. आनी ताणें तें आपले आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीस येवन आनी ताची कूड व्हरून ताणें ती एके सोमादीन निकिपिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें लोकांनी तुका क्रिस्ता. प्रिय बाबणांनो, ल्हानसो नियाळ करुया आयच्या सेवा धर्माचेर. अदी करून आयचो भाग्यवंत जुआन दी ब्रिटो आनी आयचें देवाचें उतर आमकां कितें सांगता हें आमच्या नियाळा. पयले सुवातेर भाग्यवंत जुआन दी ब्रिटो. कोणें आयकलां तेजी खबर? नांव तरी तेजें आयकलां कोणें? भाग्यवंत जुआन दी ब्रिटो, जॉन दी ब्रिटो म्हणटा इंग्लीश भाशेन. आयकलां ना? आमच्या देशाक फामाद तो, आमच्या देशा खातीर वावुरला. गांवांत लिस्बोआ पुर्तुगालाचो आनी एका ग्रेस घराब्यांतलो मनीस 17व्या शेंकड्यांत जियेला तो. भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर हाचे भाशेन ताका जायती उर्बा आसली धर्म परगटपाचो. 11 वर्सांचे पिरायेर एक खेरीत दुयेंस जालें ताका. भाग्यवंत जुआन दी ब्रिटो दुयेंस जालें आनी ताची आवय दीस रात रोडोन मागणें करून ताका इलाज सोदताली. आनी इलाज मेळोना जावन तिणें भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराक उलो मारलो आनी ताचे मजतीन हो जुआन दी ब्रिटो बरो जालो ते पिडेंतलो, त्या दुयेंसांतलो. आनी मागीर शेकी आवयच्या उतरा प्रमाणे आनी आवयची खोशी जावन आसली की घडटा जाल्यार म्हज्या पुतान आपलें जिवीत देवाक भेटोवचें. आनी तें ताणें मानून घेतलें आनी एक दीस शेकी तो पाद्री जालो. आनी भाग्यवंत जुआन दी ब्रिटो आमच्या देशान अदी करून दक्षिण भारतान आनी अदी करून तामिळनाडून ताणें वावर केलो. आमच्या गोंयानूय तो पावला दर परगटेचो वावर करूंक. आनी चड करून ताणें तामिळनाडून वावर केलो, मादुराय म्हणटा ती त्या शारांत. आनी हो वावर कसलो वावर करतालो? धर्म परगटणेचो वावर. आनी तांकां तेन्ना राजांक आसलें तेन्ना दिसतालें हो करता तें सारकें न्हू म्हणून. आनी ताका ते लागीं घेयनासले, ताका धर्म परगटूंक ते दिनासले. जेजूक परगट करूंक तो लोक आनी गांवचो राजा ताका दिनासलो. आनी अशें पूण जुआन दी ब्रिटो कोणाकूच भियेनासतना तो आपलो वावर करीत वता. कित्याक हो वावर जातलो देवाचो, धर्म परगट्टा. न्हूच उतरांतल्यान पूण आपल्या जिवितांतल्यान लोकां मदें मिसळ जाता. आनी एक दीस तो आपल्या देशान पुर्तुगालाक परत वेता. आनी गेल्या उपरांत पुर्तुगालाचो राजा ताका परत आमच्या देशान धाडिना, वचो नाकाय म्हणटा. पूण हाची जुआन दी ब्रिटोची उमेद इतली आसली की तो ना म्हणटा आपूण वेतलो आनी भारत देशान जेजूक परगट करतलो. आनी तसो करून परत तो येता आनी तामिळनाडून तो आपलो वावर करता.
शिवगंगाई डायसीस म्हणटा थंयसर ताणें जायतो वावर केलो. शिवगंगाई डायसिसीन आमची पालोटी संस्थेची इग्रोज आसा. हांव त्या जाग्यार जायते फावट पावलां आनी हो जागो जंय घेवन जुआन दी ब्रिटो एक माडतीर कसो मेलो ताची गोमटी कातरली, तो जागो आजुनूय थंयसर दवरलेलो आसा आनी जायते देवस्थान चलता. जंय ज्या जाग्याचेर ताची गोमटी कातरलेली ती माती सगळी तांबडी जालेली आसा. आनी तो म्हणटा, आनी ती एक म्हणणी आसा ताका एक नांव दिलेलें आसा, रेड सँड सेंट, तांबडे मातयेचो भाग्यवंत. आनी लोक आजुनूय मानता की ताच्या रोगतान ही सगळी माती आमच्या गांवांत त्या जाग्यार तांबडी जाल्या म्हणून. तुज्या बाबड्यानो, मोठ्याच रुपान भाग्यवंत जुआन दी ब्रिटो ही हाची काणी. जेजू खातीर, देवा खातीर, दोर परगटेच्या वावरा खातीर आपलो जीव ताणें वारयलो, आपलें रोगोत ताणें देवाक भेटयलें. आनी आयचे शुभ वर्तमान आमी पळयता, स्नान दातार जुआं निती खातीर झुजलो, बरेपणा खातीर झुजलो तो. आनी तशेंच करून आपलें जिवीत आनी रोगोत आपलें ताणें देवा खातीर वारयलें. तर हे दोनूय भाग्यवंत आयज आमकां कितें शिकयता? तुज्या बाबड्यान पयले सुवातेर आमकां क्रिस्तांवांक ही एक स्फूर्ती मेळटली जाल्यार, बळ मेळटलें जाल्यार ह्या दोनूय भाग्यवंतांचेर, पयलो जुआन दी ब्रिटो आनी स्नान दातार जुआंय, तांच्या जिविताचेर आमी नदर मारूंक जाय. आनी ही नदर मारतना आमी पळयतलें की तांकां पयले सुवातेर देवाचो मोग आसलो. आनी देवाच्या मोगा खातीर ते आपलो देश पासून सोडून, जुआन दी ब्रिटो आपलो देश पासून सोडून आमच्या देशान येता, गोंयांत येता, तामिळनाडून येता देवाच्या मोगा खातीर. तर आमी देवाच्या मोगा खातीर वावरुया, देवाचो मोग आमच्या जिवितांनी हाडूंक वावरुया, देवाचो मोग आमच्या कुटुंबान आमी अणभवूंक प्रयत्न करुया. पयली सुवात. दुसरी सुवात म्हटल्यार आमच्या ह्या भावार्थाक थिराय दिवपाक जाय. आनी जायत्या भाग्यवंतांनी आमच्या जिवितान आमकां शिकयलां कशी आमच्या भावार्थाक थिराय दिवंक जाता पळय ती. भाग्यवंत जुआन दी ब्रिटोन आयज ताची काणी आमी बारीकसाण मोठ्या रुपान आयकोन आमकां गोमान आयलां की आमच्याय भावार्थाक आमी थिराय दिवपाक जाय. आमी भियोंक फावना दुसरें कितें सांगता ती, पूण देवा खातीर कितेंय करूंक आमी वावरूंक जाय. स्वता खातीर, निती खातीर आमी झुजूंक प्रयत्न करूंक जाय, वावरूंक जाय. आनी देवाचो आशिर्वाद आमचेर आसतलो. आनी देवाक जाय जाल्यार घडये आमचें रोगोतूय आमी वारोवचें पडटलें, आमचें जिवीत दिवचें पडटलें. दुसरी वत. आनी शेवटाक तुज्या बाबड्यानो आमी जाणा जावया, आमी मनशां आमी चुकता, आमकां मागण्याची गरज आसा. असलें जिवीत आमी जियेतलें जाल्यार, काळजी आमी आमच्या जिवितान घेतलें जाल्यार देवा लागीं मागोंक जाय. बसोन आमकां कांय मेळपाचें ना, मागणें करूंक जाय की आमकां खरें जाय म्हणून. ही काळजी, हो धीर, ही घोटाय देवाक आमच्या जिवितांतल्यान, न्हूच उतरांतल्यान पूण जिवितांतल्यान परगट करूंक, जावं आमच्या खासगी जिवितांतल्यान, आमच्या कुटुंबांतल्यान, आमच्या समुदायांतल्यान, आमच्या फिरगोजींतल्यान, आमच्या देशान पासून आमी जाता ते प्रयत्न करून देवाक आनी जेजू खरीत भशेन परगट करूंक वावरूंक जाय. ही कृपा आयच्या मिसान खरीत भशेन देवा लागीं आमी तुज्या बाबड्यानो मागुया.
म्हज्या बाबणेनू म्हजें तुमचें बलिदान सर्प देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सुबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सरेस्परा बो काकलुचार बापा बागयोन जुवां तुज्या रोग साक्षाच्या उगडासाक भोगती बरीत मोगान तुका भेटोवंक ही देणी आमी हाडल्यांत ती तूं दोयेन स्विकार कर आनी आमचे खातीर तांची विनंती मानून घेवन तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मन्नान आनी पुनर्जवनपणाच्या आनंदान आमकां वांटो दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सुरेशपद तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची कालचां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन पावता. सुरेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सुरेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा सोर काल्यान सोर ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन जुवान दी ब्रिटो तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे अशक्तायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सोपुर्णायेन परजो लायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार मोलाच्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सरेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचें पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारोवतलीं. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. जीवन जाला जेजू मेलो. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत सोदताले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा आख्या पृथ्वीचेर दिसतालेले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमचे गोवळी बापान सगले यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे श्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दुता भाग्योन फ्रांसीस सावेर भाग्योन जुवान दी ब्रिटो भाग्योन विन्सेंट पलोटी आनी सोर कालीं तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरोंदोनन वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन.
आमच्या सोडूनराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें मागणें तुज्या बाबा न्हू आमी आतां धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका, वायटांतले आमकां निवार. सोरेस्पराव सोर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशा नोतरेकता. तर आमकां चवदार काकुतीन सोर पथकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन मुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक ही घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. सर पदेदार देवा आमच्या बापा, ह्या पवित्र जेवणान कुडीच्या पोसणा रुपान आमी घेतलां तें जेजूचें मांस आनी रगत सासणीक सोडोवण्याची खात्री आमकां दितात आनी आमच्या आत्म्याचें पोसण जातात. भाग्यवन जुवांचे विणवणेन आनी ह्या जेवणा वरवीं लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक आनी तांच्या सांगाता सासणाचें जिवीत जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सुरेस्पद तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आनी सर पदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार.